नमस्कार. विश्व कोंकणी यूट्यूब वाहिनीचे समस्त वीक्षकांक आत्मीय स्वागत. आता पावसाळी दिसू. पावसाळी म्हणलेले आमगेले प्राकृतिक ऋतुमानांतूची एक विशिष्ट जाल्लेले एक अवधी म्हूण सांगू येता. खावच्याक जेवच्याक भरपूर घरांतू आहार पदार्थ आशिल्ले ते दना आनी पूर्ण तिले एक भद्र घर असल्यारी पावसाळी एक भारी आनंददायक जाल्लेली एक ऋतुमान म्हणून येता. जाल्यार फुडल्या कालांतू आमगेले सानपणेंतू पळयल्यार पावसाळी खातीरची वैशाखारी जाय जाल्ली तयारी करपा पडटाले. कितलीगी वस्तू सुकोवन दवरपा पडटाले आनी कितलीगी वस्तू मिठांत घालून दवरपा पडटाले आनी रातपूड ओट्ट करची गी. घरा मुळी माडा घर जाल्यार मुळी घालची, नळ जाल्यार नळ माळो परय झाडचे असले मस्त विशय पावसाळी फुडेची तयारी करपा पडटाले. तशी आवत्ताची सांगील म्हणकेची खावच्या जेवच्या भरपूर आसून पावन तिले एक भद्र घर आसा म्हूण जाल्यार पावसाळी तितले आनंददायक जाल्लेले एक ऋतुमान आनी खंयचेय ना. आतां पावसाळींतू आमी विशेष जावन हे पश्चिम करावळीचे लोक कसकसाले तयारी करताची पावसाळी खातीर आनी पावसाळींतू कसं खाण जेवण करताची असल पुराय आनी पावसाळी येवची तसले कसले सीख संकटाक कसं नमने वखद करताची हे पुरो उलोवच्याक आजी आमी एक विशेष पावसाळीचे खाण जेवण प्रादेशीक वैविध्य म्हणलेले एक भास आयोजन केलेलें आसा. हांतू भाग घेवच्याक केरळाचे तलचेरीतून श्रीमती श्यामला उपेंद्र शेणय हांणी आयिल्ले आसाची. तशीची मंगळूरची श्रीमती चंद्रिका मल्ल्या हांणी आयिल्ले आसाची. तशीची कुमटाचे श्रीमती वनिता नायक हांणी आयिल्ले आसाची. तुमकां सगळ्यांक आयच्या कार्यक्रमाक आत्मीय स्वागत. नमस्कार. आतां आमी बरी एक दोन उतरांनी आमगेले आयचे सोयऱ्यांगेल परिचय करुया. सुरवेक आमगेल तलचेरीची श्रीमती श्यामला उपेंद्र शेणय हांणी मूलतः कांजंगाडचे वारडी जत्तरी तलचेरींतू आतां प्रस्तुत तांणी मंगळूर आसाची जाल्यार तांगेल्याक केरळाचे खाद्य वैविध्याचे पावसाळीचे भरपूर माहिती तांगेले आसा. तांणी मस्त रुची रांदप करच्यांतू भारी उबारलेले हात नम्म टीव्हींतूय तांणी मस्त रांदपा शो दिलेले आसा आनी कसोती शिवण मारी भजन सांगचे नाटकांत भाग घेवचे पुस्तक वाजोवचे असल पुराय हव्यास आसा तांकां. तांगेर बामणू निवृत्त बँक उद्योगीक आनी हांकां डबू चेरडूब हांव तुमकां हे कार्यक्रमाक आत्मीय स्वागत करता. तशीची श्रीमती चंद्रिका मल्ल्या हांणी आमगेले विश्व कोंकणी केंद्राचे क्षमता हांचे चेरडूवांक योग शिकोवत आसली शिक्षकी. कोंकणी एमएंतू तांणी दोनी रँक जोडला आनी कोंकणी शिक्षकी जावन आसा तांणी. तशीची 2 पुस्तक कोंकणी अकादेमी कर्नाटक साहित्य अकादेमीन छापील आसा तांगेले 2 पुस्तक आनी तांणी GSB महिला वृंदाचे माजी अध्यक्ष जावन आशिल्लीची आनी आमगेले विश्व कोंकणी यूट्यूब वाहिनीचे एक होस्ट जावन तांणी काम करतर आसाची. तुमकां आयच्या कार्यक्रमाक आत्मीय स्वागत. धन्यवाद. तशीची श्रीमती वनिता नायक हांणी तशीची तांणी डबल ग्रॅज्युएट आनी कवयित्री मस्त कवन नाटक संगीत रूपक पुरा बरयताची. रुची रांदप करच्यांतूय तांणी उबारलेले हात. मागीर विश्व कोंकणी यूट्यूब वाहिनीचे उत्तर कन्नडाचे परमोळ म्हणलेले कार्यक्रमूय तांणी चलायसून दिता आसाची. तुमकां आयच्या कार्यक्रमाक आत्मीय स्वागत आनी नमस्कार. आतां आमी पावसाळी म्हूण सांगल्यार
पावसाळी सुरवेक प्रवेश जावची आमकां केरळा तुकून मागीर कर्नाटका येवचें. त्या तुकून आमी सुरवेक केरळा म्हळ्यार तलचेरीचे आमगेले श्यामला कलाकरची निमवया. आतां पावसाळी म्हळ्यार ही सादारण वर्ष ऋतू म्हणचे आमी श्रावण भाद्रपदाक जाल्यार ही हांतूची खंयचे आषाढांतूची जोर पावस सूर जाता. ज्येश्ठ हांतू आषाढांतू जाल्यार ही ताजे खातीर आमी तयारी वैशाखा दिसांतूची. वैशाखा दिसूय न्हय बदा जावन आपोल वडेनी करता जाल्यार लायक वत सादारण डिसेंबर म्हयन्यांतूची कोरका. मागीर हे येता कसले मोड येवन सावट सम लायक करकरी वत मेळना म्हणून मालगडे म्हणटालीच. तशी पावसाळी दिसाक तुमगे हांगा म्हळ्यार केरळ सायडांतू कसो तयारी करतालीची? तयार म्हळ्यार आतां आंब्या वेळार आंबो घेवन आमी मिठा घालून दवरताची आनी लोणचें करून दवरताची. जावं जाल्यार मागीर पणस असल्यार पणसाचे गऱ्यांक करो आनी मिठा घालून सालाचे ते करताचे. मागीर हे पान गांठी पान आनी आसता ते आनी ते मागीर तुमगे तयारी तेची लोणच्याचे तयार करताचे. तशें मागीर किरलो आमकां कोणीताय ताका मिठा घालून मात दवरचें विंगड मागीर ताजी कसले आमी करनाची मिठा घालून दवरताय ताका कसले दशिरान देनीक घालचे कितें आनी बिकंड घालून करता तितले कितें मात विंगड कसले बिकंड तुमी कशा बिकंड प्रिजर्व करताले? ते रुखापीठ आसा पळय रुखापीठा भितर घालता ಸ್ವಲ್ಪ बिकंड घालका सुरय रुखापीठ घालका बिकंड घालका मागीर वयर तशी एक लेयर करून घालून दवरल्यार सुमार एक वर्सां ते कांय जायना. आमी फुडें दवरता म्हळ्यार आमकां ते रुखापीठ रांदन आशिल्लें रुखापीठ आशिल्लें घर कडेन तशी ते घालून दवरचें आशिल्लें. आतां काही रुखापीठ ना न्हू ते रेंवें घालता रेंव आयकून सुकोवन तांतू सुरय रेंव मागीर बिकंड घालून दवरल्यार कांय जायना. हांव दवरून पळयलां ना कसलें येना चांग आसता ते चड माती आयदनां जेवण तसले असल्यान तूं दवरका मातयान तूं दवरल्यार येता बंद करून दवरका मागीर वयर कसले आमगाल जेव बांदून पळय दवरका कांय जायना. लायक रुखापीठ घालेल वेळार बंद कर तशीची बंद करका बंद कर ते बंद करून दवरल्यार तुका जावं गजाल दवळ काडून वापस तशीची खंय दूर माळ्यार जो दवरका नाका नाका जरा उज्जेल्या केन्ना दवरूं नजा खंय ಸ್ವಲ್ಪ भितर प्लेसा दवरल्यार जावं गजाल तवळी काणू बिकंड असल तयार करताले तसले आमी करतालीच. मागीर आप्पळ ते वेळार याने बडी कणंक तशें आमकां ते बडी कणंक चड न्हू ते आमी सुकोवन आसल्यार ते सुकोवन पिठी करून दवरच्यो तुका आप्पळ करतालीच. ते रात्री उदकांत घालून दवरची ते पिठी सकाळी ते निवळत काडून तांतूं मिरसांगे पिठी हिंगो घालून आळान आतां शिजयता ती त्या वेळार आमी आळानू करची आशिल्लें. आप्पळ केल्यार सडल्यान कांय जायना मारत पावसाळीक करून दवरता. मागीर मिरसांगे मागीर माय मिरसांगे आपोळ आनी लायक करता आशिल्लीच मिरसांगे आपोळो पापडो मागीर वोडी हाजे पियावा वोडी लसणी वोडी हिंगा वोडी करताले आमी म्हळ्यार आमकां चेड शुक्रारू सोमारू सगळें आशिल्लें तवळ पक्कने जावं काय जाल्यार हिंगा वोडी करतालीच हिंगड कसले तशी हे पुराय खंयच्यान घालून दवरताले म्हळ्यार हे आतां बर्नीन फुडें बर्नी आशिल्ली आतां सकट बॉटल आयला बर्नीन घालून दवरचें. आतां उदक आंबो घालचें जाल्यार आमी अशी उदकां भितर मीठ घालचें आनी आंबो घालून दामकून दवरचें कांय जायना. मागीर ते गुज्जूनी करता जाल्यार शिजोवपाक जाता ते आजी आंब्या सासम म्हूण करताची ताका जावं केला काडीत तशी वय आंबो मागीर पणस वय तशीची ताजेर रांदयनी कोरका जाल्यार ते मिठा घालचें साल मात्र साल आंब्या गळचें पण कोरका जाल्यार अशें. आनीक तुमी आजी एक सगळी रांदय केली म्हणून सांगा त्या वेळी अशी मिठा घालून दवरली? नाही ते अशीच आतां आमी गऱ्यांक कर साला घालून हाडटा न्हू आतां सायड कुडकी सगळें कांड दवरका मावनी घालूं ना मेंद्यांनी बिकंड मात्र घालचें बिकंड घालून मसालो वाटचें आनी ताका लसूण पण घालचें. ते ताका अंडा गुंडी म्हणटाची तांची नांव ते आतां ते फ्रीजान दवरचे तुमी कसं ते वय नाही आज नवो हाडलो नाही फ्रीजा दवर म्हयन जालो हय कांय जायना शिजोवन जे दवर नाही अशी दवरलेले कसलें जायना. फ्रीजर आतां न्ही हे फ्रिजान तूं दवरलें फ्रिजरात दवरलें काय एक 7-8 म्हयने कांय जायना. जावन पक्कने कोणाक इश्ट आशिल्लें तर जन आतां मागीर पुत्ता आनी जावं का सुन्ने म्हळ्यार ताणें येयल तवळी काण आनी कोरयेत
तशें आमी फ्रिजरात दवरला एक करडो एक भायर दवरलेले ते एका पण म्हाका कोण कमून दिसले रे तुमगे मायेनी कसं करताले फ्रिजना तिलवडारी फ्रिजना तिळवळारी काय घर दवरूं जायना अशी तसलें ना उदका आंबो बन्नी घालून दवरतालीची आमगेल घर कडेन तशीच माय तशी करतालीची अप्पोड आनी तेवळ डब्बो करडांनी येना करून मिरसांगी अप्पोड पापड तांणी लाय करतालीची ते करताले शेवय मागीर वडी पिंगण कसं ती बडी कंदाची पळय ते ताजे अप्पोड करच्यो ते बड्डी कणगा पीठ जो सुकोवन दवरला रे कसले वय सुकोवन दवरला म्हळ्यार ते कुडकोची सुकोवन वचता त्यामुळे मिगेले कानिंगडा मिगेल मम्माक तेंगे एस्टेट आशिल्ले तांणी ते बडी कण गावळारी चड आशिल्ले बडी कण सुकोवन काण दवरचे तर तो आमगे ती हांडीत आशिल्लो ते आमी जाय जालेले तवळी ते काणू सान कुडको करता ते रगड्यान झाडान पळय आनी मिळा दिलं चांग पिट्टी करता ते पिट्टी दवरल्यार कांय जायना कितें कसं करता तू हप्पळू हप्पोड मात्र आनी तुगेले उडदां भितर पिट्टी घालून पोळ केल्यार लायक जाता तुप्पा पळशी जाता मैदा घालून करता पळय आमी तितलें लायक जाता पोटसान जीव कसलें न्हू चांग आसता ते आनी हप्पळ करचे ते पिट्टी दवरल्यार कसले वयरी दवर येता फ्रिजांनी ना न्हय वयरी दवरचे कसलें जायना ते म्हळ्यार त्याक सुकोवन पिट्टी कराय दूरा माळ्यार जो दवर नाका 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 तुक्कू दवर आमी करड्यान दवरचे जावपा जाल्यार तशी एक काणू फुड्डी करून पिटी मिल्ला दिवचे मागीर ते हांडू दवरचे करड्यान तुज्या केन्ना आपोळ करता म्हळ्यार रात्री काडून उदकान घालचे कसले वाट्टूचे जेव कसलें काम ना ताका सकाळी ताजे निवळत काडचे न्ही का हिंगा उदक आनी मिरसांगे पिट्टी घालची हाडाचे लायक जाता मात्र आपोळ तो सानू करच्यो लायक तुमगेले त्या सायडांनी नेंद्र न्ही चड न्हय नेंद्र ताजे कसले सुकोवन दवरचे आमी सुकोवन दवरचे ना तेवळे घेवन करचे आता चंद्रिका मंगळूरान तू कशी पावसाळी तयारी हांव एक्चुअली हांव मंगळूरांत होट जायनी मेगेला अन्न कुळार आनी मुलकी मेगेला तशी थंय तांणी मेगेला अम्मान बापा मानांनी कसं म्हळ्यार तांकां एक एक वस्तू मेळ्ळ्यार तशी हें करचें म्हळ्यार सर्वे आवाळ येवचे सूर जाता तेदान आवाळ घेवन मिठा घाले मागीर आंबो मेळटाना आंबो मिठा म्हळ्यार 2 नमुन्याचे आंबो एक सालंब्या कोद्देल करचे जाल्यार गट्टी जावका ते बरी मिठा उदका घालचे आनी एक गोज्जो करचे जाल्यार ते चिक्की शिजोवन घालका मागीर 5 पणस म्हळ्यार ते मागीर साल मिठा घालचे ते पुरे करतलेंचे मागीर हापोड वडी पापड मागीर फुडली वर्साचे वरलाल तो नवे कीर्लो घालका न्हू त्या खातीर फुडलो वरलाल कीर्लो ताजे हापोड सल्ला हापोड अशें पुरा करून सुकोवन आनी दवरतलेंचे मागीर हे शेवई गोवा शेवई ते सुकोवन दवरचे मागीर ते म्हळ्यार श्रावणांत उपासाक आनी जावका तशें मागीर ताका मिरसांग सुकोवन दवरचे मागीर काराती म्हणल्यार कारात सुकोवन दवरचे ताजे किसमूर करचे खातीर पेंजेक आनी डब्दां तशी तशी मस्त पुरा सुकोवन दवर मागीर लोणचे कारांदा लोणचे आंबोली लोणचे मावळिंगा लोणचे लिंबिया लोणचे अशें नमुनवार करतलेंचे मागीर पावसाळ्यांत ताची न्हू पुरा आंबड आनी किर्लो घालून ना मागीर बिंबल मेळ्ळ्यार तशें बिंबला लोणचे तशी चेडू पेजेक आनी जावका म्हण सांगून लोणच्यांनी सकळ करून ती भरपूर दवरतलेंचे मागीर आयलांके दिवच्याक घरकाडशी दुवांक तशें दिवच्याक आनी करच्याक म्हण सांगून भरपूर करतली आनी व्हड ते बिस्किटा डब्बे येतलेचे तांतू भितर पुरा मागीर बापा मानते लॅक कोण कवळी कोण वायान बांदून पुरा दवरचे शेवता तिने लाख कोण 1 लाख तीक जावका आमी हापली लाटिल्यार मागीर ते 3 सम करून घेवन मागीर हें करचे शेवता तशें अशी वैशाखारीची सुमार तयारी पावसाळीची तयारी आमी ते आंब्याचे पुडयो लोणची करतलीची मागीर साल काणू लायक मिठा लावका रात्री मिठा लावन दवर सकाळी सुकोवका 1.5 वत सुकोवका मागीर ताका मिरसांग आनी हिंगू हे घालून सासम घालून पिट्टी करून बसोवचे सुकी लोणचे ते 1 वर्स दवरलेली काही वायट जायना ते करचे मागीर आंबोली लोणचे मागीर आंबाड्याचे उपट म्हूण करताचे ते भाज्यो मिरसांग भाज्यूची आनी हिंगू हे पावसाळीन वय कोण ताका मागीर येता
आता वनिता हय आता तांणी दोघो लोकांनी साधारण ऑटो कवर केल्या पापड लोणची वोळी ताका बरें आनी ते सांगना साधारण हे चोयचे आमी पावसाळी कत्रेक अर्धा दिवसांत करचे एक मिरसांग सुकोवन दवरची बरें तरकारी आणि मिरसांगी पिट्ट करून दवरचो कशें पिट्ट करून दवरचो हे आसा बाकी उट्टू तांणी कवर केले आमकां एक साखरे हप्पळ करतले चेडवांक खावच्याक मागीर पणसा हप्पळ कणगां हप्पळ पावसाळीक सांगून मागीर ते उपरांत वैशाखारीची लायक वत आसतना कडकळी कोण चुकोवन आनी दवरून सोडता वय तशी हां आता मे पावसाळीन तूची किर्लूत तसले विविध सस्य पान नातले फळ काय कसले असं ताजीने आमी कसकसल करताची म्हळेले ताजी खातीर त्या दिकान वच्चा आता तुम्ही कसं की सांगता आशिल्ले आंबाड्याचे कसं ते ते आंबाड मेळटा न्हू ते सन्न आंबाड म्हणल्यार चांद ताजी उपट म्हूण करताची अरे आंबाड मिठा घालचे मिठा उदक करचे न्ही तरी आंबाड घालका नाजाल्यार वायट जाता ते दवरून जाता मागीर ताका मिरसांग भाजूका मिरसांग आनी सासम भाजूका हिंगू हळदी पीठ सगळें घालून मिरसांग पिठीचे तरी काडचे वळार हे घालचे आनी ते आंबाड लोणच्या घालचे ते तुका बांदून दवरले रे कितले तुका दवरले पुरो फ्रिजात दवरका म्हणना ते ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ काणू काडले रे वल्ले आसनाचे मात्र सकट सुकोवका ते कोण दवरताचे मागीर हे पुडये नुंचे तशे आंब्याचे ते काय एक वर्स जाल्या की हांव दवरून पळयला काय वयरीचे ते बी आमी फ्रिजात दवरचे ना ते छान सुकोवन 1.5 वत लायक सुकोवका ते मागीर उद्दा लावचे ना मात दवलो दर सक्कड आमी पुसूका ते मागीर सासम ते अरव्याची भाजूना सासम हिंगू हळदी पिठी घालून ते आंतू बरसून दवर सुके नुंचे ते सुके काडून दवरता नाही आता पावसाळी म्हणजे तक्षण खंय पळयला थंय तेरा पानां तायकिळो वय मागीर आनी कसं किर्ल मेळचे वय वय असन पुराय पेंडार वयचे पावसाळीन वय वय आता येवत ना ते पेंडाराचे तशी तुमकां थंय पावसाळी तुमगेले त्या एरियान तो कसं मेळटा सस्य तांची कसं तुमी उपयोग करता घंटी एक घंटी पान घंटी कोण घंटी बुत्ती करतालीची बुत्ती म्हळ्यार मसालो वाटून मसलाक ಸ್ವಲ್ಪ कोथंबरी घालका आनी हरवी लसूण घालून घालचे आमसाणी आंबाड घालका लाय करून वयल्यान तेल सोडचे छान जाता ते बुत्ती म्हणटाचे कोथंबरी भाजू ना 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 हरवी कोथंबरी घालची हेदीची मागीर अशी शिजोवचे हे आमसाणे हे ना आंबाड मेळ्ळे जाल्यार आमसाणे उदक घालीत मागीर ताका लसूण घाल हरवी लसूण सोल काण घाल मसला समेत शिजोवचे नाही सुरवेक पान शिजोवका मागीर ते मसालो मागीर एक अर्द शिजतना मसालो घालका आनी ते लसूण हे सोल्लोन पळय सोल काडका आनी दाळान घालका तेज्यावन मागीर ते सुके जातना ताका वयल्यान तेल घालका भायर एक जाता मागीर अशी लसूण पण घालून हे करता तळासण हय ते वयलाय मागीर घंटी कशी गजबज म्हणटा आपण जाल्यार आमगेले ते ताकरची गजबज कशी म्हळ्यार आमी ताका भाजी देंटो न्ही कसले घालूना आमी चेणो सुरलो बटाटो मिगंड आंबाड इतले घालून किर्ल घालताचे आसल्यार ते घालून ताका उडदा मास उडयता आनी इतले कोथंबरी मागीर करबेस असो पण्ण घालचे हांगा सुमार सकट घालताचे एक कडेन आमगेल मागीर ही पत्रड आनीक मध्ये अशी पन्नाचे पत्रड करता पण्णा पत्रड आमी चेड करचे ते करताचे मरवळा पान आमकां गोतना मरवळा पान मागीर हांव ऐकन एकडे आयकूत ते आमगेले तेता मरवळा चिट्ट्या पान आसा चिट्ट्या पानां अशी पोडी आनी मरवळा पानां केल्या मणकेची तांदूळ आनी उडदा दाळ अशी भाजून ताची पिट्टी बरसून केल्या भायर लायक जाता म्हण अशी जाता मरवळा पानां पोडी मणके जाता ते म्हळ्यार मरवळा पानां पोडी हांव आमगे एकडे तरी केलेले थंय आमी चिट्टी पानां पोड करची ते मेळटा तशें आमगेले इतला जाता तशें ते आनी तायकिळो तायकिळ्याचे आंबाडो मागीर तायकिळ्यांनी बिकंड सुई घालून उपकरी मागीर तायकिळ्या पोळ मुद्दो न्ही पोळ करताची लाय जाता सन्ना पोळ अशी सन्न घालका कायलेर घालून पळय बदल्या लाय जाता मुद्दोय करताची ते आमकां ते तायकिळ्या आमकां मेळटा तशें तायकिळ्या करताची मागीर आनी थंय कसले केरळान तूं मेळचे सस्य कसले आसले केरळ तुमकां पेंडार वतना आनी अशें कनी आंबाड जीव कडगी तशें हय जीव कडगी ते तेन्ना करचे मिड्डा लावन पळय पुशीन धरून च्या भाजून उपकेर करता आशिल्ले म्हण आमगेले इतला ते सन्न जीव कडगी आसा पळय तर न्ही ताजे हो जीवन जालेची की मुद्द जाता
ताजी पोळी पोळी जेव जालेल्या पोळी करताची वय वय आणि ते सगळं शिंदून आमी बडी कंड आट्ट्या भजी करता पळय वय तशी जीव कडेगे करताची छान जाता सपूर शिंदूचे ताका हल्ले तरण मिरसांग मागीर मिरसांगे पिठी सगळे घालचे आनी बरसू चण्या पीठ लावन मागीर सन्न सन्न ते अशें करचे आनी सोडचे सपूर म्हणजे म्हळ्यार पातळ की अंतळणे सपूर दीग दीग सपूर दीग सपूर शिंदूका आनी चण्या पीठ आनी आल्ले समजी तरण मिरसांग करबेव कोथंबरी पल्ल आसले ते घालीत मागीर हिंगा उदक इतले घालून म्हळ्यार अशें करून वापरचे ताका ते हे ताजेची चण्या पिठाची ना समजी करता सुक्याची मागीर ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ काणू तेलां सोडचे तेल जाता केल्ला ते आट्ट्या पळय आपले नंबर टिवीन तूं वय वय ते तुमी बड्डी कणगाच केलं बडी कणगाची या तशीची किव कडगीची करचे ते करता आशिल्ले उपकरी तशें आमकां किर्लो मेळचे उणे थंय आमकां कोण वर्सी शेवाय आमकां थंय मेळचे उणे थंय मागीर ಸ್ವಲ್ಪ ಎಲ್ಲ आमी गशी घालून पळय मागीर किर्लांनी इल्ले ते बिकंड घालून तेका सुके करताचे मागीर बिकंड मस्त अशें म्हळ्यार पणस आशिल्लो आमकां ते बिकंड म्हळ्यार शिजोवन दवरचे शांतण करून करताचे ते अशीची युगण म्हळ्यार पावसाडेन वय तेन्ना ते खावचे तशी मागीर कणगां आपोळ करताली आमी हरवो खावचे ते कणगां आपोळ गोड आपोळो हे चीन कणंग आसा पळय ते गोड आपोळो आनी कातली कुडको ताका कॉम्बिनेशन ते पावच्या भायर पावस मग्गे मग्गी वाडयता मग्गे ना मग्गे म्हळ्यार हाडल्यार आमी तवळ तवळ काडचे अशी लांबोन दवरचे आमी आमकां ना तेन्ना आमकां वैशाखार अशें एक 50-100 मगे घेवन वयरी पासाक ते मडलाच पास करून ताका लांबोवचे मागीर सुतळीक हें करून पास करून कुवाळे दुद्दे आनी जुन आशिल्ले तवशें हें पुरो लांबोवन दवरतलें आनी तो सन्न पियावाच मेळटा न्हू ते मागीर सुकोवन लांबोवन आनी दवरता पाशाक हांगा तेऱ्या पानाचे हाजे पावसाडेक वय आमगेले ह्या प्रकृतीन तूं ते एक पावस पडले सत्ता एक प्रकृती ती फुलत म्हळ्यार तैकीळ किरलेलो तेऱ्या पान किरलेले हळदी पान किरलेले मागीर हें बुय आवळी अशी आमगेले भोंवतणींत मस्त मेळटा आळांबे जाता जेवच्या सूर जाता तशी आमकां तैकीळ हळ्ळ म्हळ्यार तैकीळ डांगर तैकीळ सन्नापोळो तैकीळ मुद्दो तैकीळ चटणी तैकीळ तांबळी अशी तैकीळाचे चटणी म्हणत ते मसाल्या शिऱ्याची चटणी करता तशीच करची तशी ते आनी ती चटणी दही घालून पातळ केली म्हळ्यार ती तांबळ जाता तशी तशी ते बिकंड घालून उपकर ताची तैकीळाची गोड घालून सोय घालून तशी तैकीळाची अशी वेरायटी तेऱ्या पान हाडली म्हळ्यार तेऱ्या पानांचे आळवती केल्ले पत्राड केल्ले वेंटी तळसाण केली लसण पण घालून मागीर तेऱ्या पानाचे गांठये तळसाणी गांठये बुत्ती तशी ते गजबाजे वय मागीर किर्लो हाडली म्हळ्यार किर्लांनी इल्ली सुके मागीर किर्ला सन्नापोळो किर्लो तळ्ळे अशी आनी खंयच्याके वर्शी घालून सारूप हाका गशीक आनी सकट घालून तशी ते किर्लाची वेरायटी जाता हळदी पानांचे मागीर ते चड जावन परबेकच करचे नागरपंचमीक सुरवे करचे ते पातोळी आनी चेपे खीर दोनी ते हाका करताचे मागीर मदी मदीं तूं अशें जिरवणेक चांग म्हण सांगून ती बुय आवडलेनी जाता पळय ती बाय ती तरणे पान काणू ताकाय जीर मीर घालून तांची की कडी की चटणी की म्हळ्यार तूं नेल नेली आवड ताजी चटणी मागीर अशें आषाढ अमासेक त्या आंगाचे तुळ जेवन पुराय तांणी वखद आनी दिताचे ते चिके ताका पोट तंप करचा म्हण सांगून मेथी पेज ती आमी घरांत करचे त्या दिवचे आमकां बायली जाणांनी आमी घरांत करची ना ते तांणी दिल्लेले आशिल्ले ते खाताची आमगेले पोट तंप जावका म्हण सांगून मेथी पेज एक करतलेंचे कशी करते ते एक तडीची मेथी ती तिंबात घालची मागीर ती आमी तांदूळ शिजयता आनी ते पेज करतना तांचे वट्टू हें घालचे तांदूळ खंयचे सुरय घेवं सुरय मागीर ताका नारळा रोस आनी ते गोड आनी घालून मागीर ताका ते हुना तूप घालून खावचे ते
एक नमुने गोडशे शकते वय वय मात्र मेथी परंबळ चढ येता ताजे निमित्त आंगा दुख्याना आणि हाड्डनी जरण असल पुराय तांकां सांगताचे मागीर चेडू हांकां आणि बैल मनशांक सकड आतां नांवचें आनी लागताची तांगेले ते म्हयन्याचे ते ऋतूचे हाजी वेळार तांकां ते आंगा दुखी हाड्डाक गड्डाय येवका म्हण सांगून सप्पंग आसाली ताजे आनी बेंगा आसाली त्या पुराय घालून प्याजनी करतलेंचे तशी त्या मात्र रुची मस्त जायना जाल्यार आमी चलये चेडवान मात्र आमकां जायना म्हण कसं उलोवचेना नुत्ते कसो व्हडला ते खावका उठाक म्हणजे चेडवान प्याजनी वाणाची शिकले आमी स्कुला वता नुत्ते कसो व्हडला खावका उठाक तशी वेरायटी तुम्ही आळंब म्हणो ते गुडगुड आळंब गुडगुड आळंब तुमकां मुलकी मेळतालो वे मुलकींत आणि आमी मुडबेळ्ळे म्हणून मेगेला नन बँका थंय आसतना थंय आशिल्लेंचे हांगा साऊथ केंद्रा सादारण पुरा खंयचे हळ्ळी गेल्यार आळंबे मेळटा आनी आमगे सन्नपणांत ते ताका मोल नाशिल्लें आतां 1,000 जाल्यार ते दाना आमा जायवे आमी काडला म्हूण सांगून हाण घालता आशिल्लेंचे आमगे ते आमकां ते एक वळ तांचे सत्तू म्हणटा आशिल्लेचे आमी आळंब्याचे आनी आमकां चेडवांक सोलोवचे बसोवचे आनी सांजे वेळ करंट वच्चे ते चिमणे उजवाडाक आमी ते कॅन्डला उजवाडाक ते सोलोवन बसचे आशिल्ले आमी आळंबे आमकां इत्ता एक आळंब हाण दिता की म्हूण त्या वेळार तशी दिसता आशिल्ले आज आमी तेच आळंबे काशी काडटाचे आळंब्या कसं करताली आळंब्याची बुत्ती मग्गी घालून आंबट मागीर फणा उपकरी आतां पुरान सन्ना पोळ येतस मागीर आतां ताजे साल न्हू आतां म्हळ्यार मोल चडलें निमित्त पयलीं ताका कांय मोल नाशिल्लें आतां मोल चड आशिल्लें देखून साली उडोवचे मन येना तशें देखून ताजे साली सिजोवन ताजे सूप पुरा करतात तशी मागीर पेंडारू म्हणून पेंडार आमकां ह्या वेळार ते आशिल्लो तुमगे आमकां नाशिल्लें जाल्यार ते कडेन हळ्ळीन तरी मेळटा आशिल्लें ते पेंडार हाडल्यार पेंडारा उपकारी कायलीर घालून हें मागीर कूट ते पुरे करता सासम शेपळ सासम आनी हे सासम परपरा न्हू आमगेले पोळ्या चटणी करता पळय तशीच सोय मिरसांग चिंचाम घालून काडटा आनी ह्या परपरा इल्लो सासम घालचें मागीर हें मीठ लावन पीण काडून भाजून ताका बरसूत लायत जाता तेवें खावच्याक मात्र चिक्की ते पीठशें आसता खावच्याक तशें देखून मस्त जाणा लायत जायना आनी ताची तो गिरू बित्त वेळचो आशिल्लो ते पोडे पुरा पावसाडीन तो भायर चाव घालूंक गळचे चेडवान आनी पुराय तांकां आयदनांनी घासता पांया बट्टा नंजेनी दिता आशिल्लें तांकां ते लावच्या आनी दितलें ताजेन ती नंजी गुण जाता म्हूण सांग तशी पेंडारो मागीर फागीळ गोंयट तेच कडेन म्हळ्यार खजानो तो सरचो ना आज पावसाडी खानाचे कल्याण म्हणे काय केलं कल्लेंट म्हळ्यार वय ते हें दिसता चळ्ळे हण्णू म्हणटा पळय ताचे नोंदचेनी करताशी आंबट कल्लेंटांनी आमी करनाचे आशिल्ले जाल्यार हें पुराय आसता आशिल्लें मागीर आंबाड येताना ताजे आंबाड्याचे नोंदचे आंबाड्या गोज्जो मागीर बर्शी घालचे आंबाडो कीर्ले येताना कीर्लो अशी पुरे मस्त वेरायटीज आशिल्ले सालंब्या कोद्देल मराळा पान खंयसून मेळटा मराळवा पान अशी कोणी एकडे हाण दिलेले न्ही आसल्यार तशी ताजे न्हितल्यार हितल्या भितर चिट्टा पान आसता आशिल्लें चिट्टा पानांचे करता आशिल्लें घरांत तुजे तेदान आतां आमकां न्ही हांगा कोड्यालां तूं हांगा धर्मप्रकाशा गेल्यार हुर्णांनी पुरा मेळटा तेदान आम्मानांनी उडदा जाळ भाजून पिट्टी करून मागीर ते तिंबात घालून तांदळा वाट्टून मागीर ते सारून पोडी करची ताका अंटू चड आसता न्ही लायक जो मरळवा पानां पोडी दुद्या पानां पोडी ते पुराय आमकां सान दाखोवन खावचें मेळटा आशिल्लें दुद्या वाली वाडता वता ती मागीर ताका ते तातवळ हें करता तेदान ताजे ते देंट आनी घालून आमगेले बियेचे धान्य वट्ट घालून कोद्देल तशें पुरो कसलें करता आशिल्लें ते देंट वेंचून खावच्याक एक नमुने भारी रुची आनी सुरणाचे झाड सुरणा वेंटे ताजे उपकारी करतल्यांची आनी ते थोडे आशिल्ले वेंटी ते धान्य वट्ट बरशी घालता ते घालताना मात्र बिंबूल आंबाडो तशें कसलें आसल्यार भारी रुची जाता घरच्यो पुणी मागीर तितले खायना ते आमसाण पडटा न्हू जाल्यार लाय जाता तें
आमगेल ते पावसाडीच खजानो मस्त होडू म्हणी येतात. वय वय वय. 5 पणस गोज्जू म्हणले, सालंब्या कोद्देल, मागीर बरिया खळंब्या गोज्जू अशी नमनवार पुरा करतले. आता वयता वय पावसाळी दाणा खायदो सांगिले आम्ही बी त्याची पावसाळी जाल्यार ते आळवापान मौल्यवान म्हणून म्हणतात आमगेर. इतले विटामिन A, B, C, फायबर्स कड असतात. त्यामुळे आळवा ते पत्रड करचोच तो आळवा ती करची अशी ते आसाच. पत्रडांची व्हेरायटी म्हळ्यार मूग घालून केल्ले, तांदूळ घालून केल्ले, मूग तांदूळ घालून केल्ले तशी. आता त्यांनी सांगिल्ले उट्टू आशिनेची अनेक म्हळ्यार आम्ही पणस येतात तिळवो पणस तो खावच्या गुळगुळी उरपणे खावच्या जायना म्हणून ताजे चांप्या पाना वयन पातळ करतात पावसाळीत. हळदी पान किंत पहिले चांप्या पानार हळदी पान त्यांनी सानसान उरता बेगीन होड जावचकिंत पहिले चंपे पान हळदी पन्नार करनात इते म्हळ्यार हळदी पन्ना परमळ आनी पणसा परमळ ते मिक्स जाता. तांचे एक परमळ हळदी पानार अशी पातळ पणसा पातळ चंपे पानार वय नावे आमगेले टीक सागवानी पान तजेर करतात. अन्य पान चांदण्या करतात ते म्हणजे मेरे केळी पानारी करतात. आंबे आंबड गोड आंबडे ते लोणचे तर मे आंबड्याचे लोणचे केल्यारी बरे जाता. गोड आंबड्याचे हे गोज्जू आणि नंतर आम्ही आंबे कशी उमाणी करतात तशी आंबाडे उमाणेशे असं नुटू पावसाळी हानी दोग लोकांनी सांग नाशिल्ले बाकी उठू आसा कीर आंबड्या गशी म्हणून करतात. आणि कीर्लस पे तो तरनो वयर ती कोडी उरत ते तांचे एक अशी मिऱ्याकण आणि तूप घालून करीशी करता बरें देडीर जाता आणि रुची जाता. ते उदकांत घालून ताजी कोडसाण काडका उदकांत कोडसाण काडका जाल्यार तो तेन्ना करचे जाल्यार मीठ लावन काडून करचे जाता. फक्त ते तरणे पार्ट म्हणतात सन्नापोळ करता. कसं करता म्हणता फण्ण घालचे मागीर तूप मिऱ्याकण आणि हे भाजून घेवचे बरें मीठ घालचे हळदी पिट्ट थोडोसो बिकंड किरला निळी सुकी म्हणून ते करण्याचे ना किरलानी वटाण घालून किरलानी बगड घालून रांदई नंतर किरलानी भेंड घालून केळी पानारी नापचे ताका दोडक म्हणटाची तेप्पळ घालून तेप्पळ एक तुमगे कडेन कमी कसं कसं दोडक कशी ते केळी पान हळदी पान उरले ताजे वयर परमळाक हळदी पान घालचे आणि सोयी मिरसांग घाल मसालो वांटचो ताका तेप्पळ झाडान घालचे. तेप्पळ डायरेक्ट घालचे ना तोंडा मारता ते ताजे उदक घालचे मीठ घालचे सोल घाल्यार जाता वांटकले थोडे बट हाजे बिंडा सोल आणि ते थापचे ते कायली ते केळी पानाची री ताजे वयर आनीक हळदी पानां केळी पान घाल प्लेट घाल खेर घालून कीर्लो आनी बेंडो तर गांवठी बेंडो उरता न्ही बँड हो वे बेंडे लेडीज आमी बेंडो म्हणटा तर नो गांवठी येता ते घाटी अशी सांगणे तो बेंडो आनी तो भितर नोरता किर्ल भितर ते घालें बरें जाता बेस्ट जाता ते दोडक ते हाजीर उबेर शिजयता शिजोवचें नवे आयटम आणि अभ्यास आमचा करताची हे काही तुम्ही सांगली सुंजो ना हे आमगे उत्तर सांगली किर्ल गुतना लोकांक थंय हे आमगे वाटेचे आमगे किर्ल हाडताना ते कट्ट कोरनु एक पोटली बांदून बांयचे चलता कोट सण म्हळ्यार अशी उदकांत घाल्यार वास येता ताका. आतां आमी शिजयता न्ही ते वयर उदक काडून ताच्यान वता कडसाण बांयत सोडचें एक रात्री भितर ताजे कोडसाण पुरो वता. आणि आमी
कितली हे कोण तांतू खाण करताचे आता वय जेवणा खबर चेड उरलेले खाण कसं फरक करतात पणसा जाल्यार मुळीक करताची आनी पोळ लाई जाता हय पोळ करताची मागीर मुद्दो ते करताचे पणस मागीर मग्गी वाटून पोळो मग्गी वाटून तवशा पोळो वय म्हणकेचे तवशा पोळो मग्या पोळो तुमचे कडेन थंड न्हू वय तशें ते करताचे मागीर आमकां आंबे आसल्यार आंबो आमी पणस पणस आमी पिकिल्ले आसल्यार ते घर काडून आमकां मिक्सींग घालून ते तूप आनीक गोड घालून चिरचिरान दवरचे ते तुका पोळ्या बुड्याच्याक हाका कडेन लाय जाता मर वाटलें घालल्यार वय मरमशी लाय बेरिटी बेरिटी वय वय एक नंबर अशी जाता वय ते बुड्यान शिकावचे लाय जाता ते म्हणजे चेडू आनी बारीक पिलीत आशिल्ले सान्न आसतना तेच न्हू आशिल्ले वय ते तांणी खाता ते करता आशिल्ले ते कोण आमकां पणस आशिल्ले ते थंयसान ते चेड पुराय कर मिक्सिंग घालचे ल्हान करचे आनी आमसाट पणसाट ते आमी करचे ना चंद्रिका गोत वय वय आणि आंब्यासाठा गुंजू करतात वय 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 आंब्यासाठ पणसासाठ पण अशी करतल्यांचे तांचे गुंजू करनाचे आंब्यासाठा गुंजू करतले मागीर या तीन सांगेलवरी मुळीक मुद्दो पातोळी पोळो ते आणले की मागीर घरान तूं मग्गी पुराय लांबोन व्हरता आसले ते गट्टी आशिल्ले मग्ग्यांनी काडल्यार आतां एक रांदे केली म्हळ्यार एक कुडको व्हरली ते पोळ्या पिठाक घालून पळय तशें पोळ काडटले मोव जाल्यार मग्गी आस म्हणल्यार सुरनाळी केले मागीर तवशे आसल्यार तवसळी तवश्या पोळो मागीर कुवाळ्या ताजे हें घालून तें तशें कुवाळ्या सुरनाळी मागीर दुद्दे तें किसवून ताका इडली रव घालून पळय ताजे हें गोड घालून वय इडलीशी गोड इडली वय गोड इडली तशें दुदी सान्नाण न्ही दुद्याची इडली वय वय तशें वेरायटी करतले मागीर पातोळी पुराय आस न्हू मागीर गराय पणसा गराय करतलेंची आनी सकाळींच काणाचे चड जावन पोळो इडली खोट्या पान हेंची पुरया वय आनी मशिंगा पाल्लो आसल्यार ताजे एक डांगर करतलेंची सन्ना पोळ करतले मुद्दो करतलेंची ताजी पुरा तशी त्या पुराय खाल्ल्या निमित्त आमकां आजीके आंगणान तूं गट्टाय चड म्हण लागता इता म्हळ्यार तांचो विटमिन्स जेवो ब्लड प्युरिफायर गुण जेवो नावे आमगेले मालगड तांकां BP शुगर म्हळ्यार नांवां नाशिल्लें त्या म्हळ्यार तेंतूच तांणी आहाराची तांगेले औषध म्हण करतले आतां कशें म्हळ्यार मात्रे देवो भव जाल्ला कोडी तशें म्हळ्यार मात्र देवो भव पित्र देवो भव म्हणटली आतां मात्रे देवो भव जाल्ला तांणी पुराय तांगेले आहाराची वखद आशिल्ले तशें प्रत्येक तंतू भितर तांकां मेळटा आशिल्ले ते गुण आमी सान आसतना कणगां उपकरी वय कणगां उपकरी वय कणगाचे मेरगोल करतले आनी जुन जीव कडेन घेतल्यार ताजे फोडोड्ड पोड शिंदो न्हू ते उपकर पण घालून ताका सोयेन कांतून घालून इथे हिंगा उदक घालता ती उपकरी आमकां कापी सांजेचे आसून येताना ते आसतात वय मागीर असलेची शेवय आनी चेप्पी वोडी नांचण्यात न्हय तांदळाची चेप्पी वोडी ती सुकोवन वैशाखारी ती आमकां पावसाळ्यान तुपण्ण घालून पळय वोडी उसली मोस मागीर शेवय उसली त्याची सदां एक सप्ताह अशी 7 दीस शेवय करची खावन उरलेली पुरो सुकोवची वय सुकयले ती पावसाळ्यान शेवय पडलं घालून दिवरे सान्यवाळाचे चेडवान स्कुला दाखोवन येताना तांकां ते उसले दितले सकाळी तांणी दिवच्यान तुमी उट्टू कवर केले एक आमी हळदी पान मेळटलें पावसाळ्यान तेन्ना तो केळी पान दवरचें आनी ताजेर भाकरी तो तुका डोंगर की कसली डांगर म्हणटात आमी भाकरी म्हणटाची तांदूळ आनी सोय पयले दीस तांदूळ रात्री तिंबत घालून उरता आतां तांदळा पीठ मेळटा ना जाल्यार तांदळा पीठ आनी सोय घालून मिक्स करून मीठ साखर घालून ते केळी पानाचेर पातलांचे आनी वयर हळदी पान धांपून आनी केळी पान धांपून भाकरी करचे ते एका म्हण्या परंबळ आनी तूप घालून खावचे किंवा आतां बेगीन कॉन्शियस उरता तूप काय ना ते मोवा बी लावून खावचे डांगर म्हळ्यार केन्ना तीक आसता ते तेल्ला भितर तळचे हे आमी तवसळी म्हण करता ताका जाल्यार
हळदी पान हंत भितर दवरून हळदी पातळ अशी वय उरता भाकरी म्हणता आम्ही. वय वय तशी कमी मला ते कनी एकला ट्रेन हरकोन घेऊन येयल्याची तू कुठं कसं आम्ही शिगमोत्सव होता मुंबई एक अंतू केळी पान अंतू मुडचूनशे अज्जी उकडताना वय वय उकडे त्यांना मुद्द सोय घालणं वय 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 लायक जात वय वय तवे उन्हा लोण्याने घालून खाऊच्याक बारे जाता आणि गोड्डा रव असला रे ताजी ओट्टाने सकड ना जाल्यार थोडे हे करतात सोय घालतात हा सोय गोड घालून पूर्ण म्हणतात चूर्ण आम्ही चूर्ण म्हणतो चोर्ण म्हणतात ते घालून थोडं लोक ते बी घालून टाकतात बरी जाता. हय म्हळ्यार आत्ता मी उल्लोच्या बशील मनीस आम्ही कसं जाल्या म्हळ्यार आत्ता पावसाळी जावो वैशाख जावो खंयची कालान तू कसले वस्तू मेळटा कसले हाडले ते गेले फुडी कसले घरां भितर बशील कडेन भायर पडयला बरी पावस कसले नात्तील म्हळ्यार या घरान तू 10-12 खावचे चेरडू तोंड तितल्याच खावचे तोंड म्हणताना कसं खावच्या पोळचे कसं केळू जायना वय ಸಕ್ಕರೆ ಹಾಕೊಳ್ಳು ಪುಳ್ಸ ಹಾಕೊಳ್ಳು ಕಣ್ಗ सुकल जरिके सुकून तयार करता आशिल्ले वंशे सुकल सुंगट त्याच्याकडे मगी घाल लांबट सुकल्याचे नाप करी त्याच्याकडे तो काय जायना ते दवरल्यार ताजी कसले रंदे करता मला ते आंब्याचे असं ते सासम म्हणून करताचे सासम भाजून सासम हिंग भाजून मसला घालका ऊन करून ते आंबो घालचे दानपू आणि वयल्यान तेल घालचे छान पुढच्या मागीर आमकां सागवाळ्यांनी आशिल्ल्यांक कुळता सार मेळटा आशिल्लो ते कुळता सारांनी पळय जेवणांनी बारी लायट जाता आशिल्लो आमकां तो केदान कुळता सार मेळटा म्हण राखतलेचे मागीर तांती भितर वेरायटी करतलेचे म्हळ्यार रेशीची एक कुळा मग्गी घालून बिंबुलांनी घालून चिक्के आमसाणांनी येवच्याक मागीर ताका तुपान लसूण पान घालून तवे सारांनी करतले तेवे लायट जाता आशिल्ले कुळता सार आतां मेळना म्हळ्यार सागवडीचे बैलांक म्हणून आता पावसाळी म्हणली तर क्षण सुरवे पावस पडलो वे पुरा खांकू का शिंकू तशी तसले आणि तापू सुरवे पावसात तिंबून तिंबता सकले एक पावस म्हणले तर क्षणी एक तापू खांकी सैते हे प्राशिलेच हाक कसं तयारी आशिल्ली तुमगेल्या कसं आम्ही कसायो करता आशिल्लेचे कोथंबरी जिरे मिरेन तुळशी पालो आणि ते ताका तण म्हणून ते घालून ते करता आशिल्ले ते कसाय पिता आशिल्लेचे मागीर रात हळदी दूद हळदी घालून ते दूद ऊन करून पितालीचे मागीर हे होग घेतालीचे आग्स घालून ते होग ते हात होग्याचे आनी मेळ फुडें मी आमचो आयदनां घालून वयल्यांनी घालून होग घेतालीचे मागीर तेचे तितलेचे आनी हाजेर रापनी जाल्यार पयलीं रापतालो चेडे रापतशीर फुडें आमी ते घेतल्यार रापता मागीर कांकेनी आसल्यार हेची कसायूची चंद्रिका आमकां म्हळ्यार तांची तयारी म्हाका दिसता वेशाकार दाखवून सूर जाता आशिल्ले ताका उदाहरण म्हळ्यार देवस्थानान दिवचे पानाक सुंटी मिऱ्याच्या पानाक तांतू भितर आमकां ते इम्युनिटी 1.5 म्हयनो पित्ताना तेवे ते दिताना ग्लासांनी दिवचे ना ते अर्द दोण्ण म्हळ्यार अर्द दोण्ण दिवचे त्या पानाक ते पिवन आमकां ते या प्रतिरोधक शक्ती पळय ती वाडून आसता मागीर कसं आयल्या म्हळ्यार घरान तूं ताका तेणा कसाय मागीर सान्नवाळाचे आमकां कापी करनाचें आशिल्लें त्या वेळार पावसाळीन ताका तेण आनी गोड आल्लें घालून शिजोवचें मागीर ते काण गाळून ताका अर्द ग्लास दूद घालून पळय तशी तेच एक कसाय आमकां सान्नवाळाच्या पिठा दितालें केन्नाय वय म्हळ्यार ते डायट जावन आसतात जाल्यार ताका तेणाची एक परमळ येता आल्ल्याचे एक गूण तशी ते एक मेळटा मागीर ताप आनी आयले म्हळ्यार तेदाना सुंटी मिरे तेपरे घालून ताका तण गोड आनी घालून ते आट्टोन करचे कसाय तो दिवचे तो तिकू तिकूचे मागीर आनीक पणसू आंबो गोडशे पुरे खावन दंता पुशेनी जावन तशी कसले जाल्ली म्हळ्यार तेदान एक किरत खंडी कसाय दिताली कोड कोड पेटच्या जायना कितली केवळा निप्पन उडयले आसता तशें ते एक दितालेंचे मागीर
आवळ्या कडी पोट समना म्हणल्यार आवळ्या कडी केली घरात, जीर मिऱ्या कडी केली, असल पुराय घरात घर कडचेच पुराय वखद पुराय. मागीर बोंबळे तूप सारवचे, या पडी पानांचे सांबार बळ्ळी पानां रोस ते पुराय आनी करंबला लाय करून दवरता आसले कापनी जाल्यार म्हण ते वेशाकारी करून दवरताले करंबला लाय खडे साखर आनी घालून तांदूळ सुंठ जाल्ल्या रोस घालून हिपळी घालतले ताका ते घालून करंबला लाय करून बाटली भरून दवरतले ते खावच्याक दितले. ते बाप माल काम दिसता. वय वय बापा मारले तिने सांगितले म्हणे की साधारण पण आता ताका त्यानं कसं आहे ना चहा त्यानं घालून सुरू आहे. त्यानंतर एक थंडी जायना पुढे जिऱ्या कशा आहे म्हणून करतात जी अशी पुटपुटावचे कसले उदा बी घालचे ना तर फो वांगेल पण फो पुटपुटाचं आणि त्यानंतर तू एक हळदी मांडे बी उरल्या कारण आता हळदी मांडे बी उरना साधारण हळदी पिट्ट घालतात आणि तो हळदी मांडवले ते धाडवून घालचे आणि त्या खडी साखर घालका साखर घालचे ना खडी साखर घालून बरो गजगज पुरती तो पुरल्यार अर्ध करवर गजगजान तो पिल्यार ही थंडी कमी जाता म्हणून तीन म्हळ्यार एक दिवस पिवच तो कमी जायना जाय की डॉक्टरला जीर आणि फो अशी पुटपुटान घ्यायची त्यानंतर उदाक हळदी मांडे आणि खडी साखर घालून बरो गजगजाव खातो. तशी आमी पावसाळीची आणि पावसाळीची म्हणून कसले मात्यार नासतना तशें कसले मात्या दवरून घेवचे तसले कसले ना न्हू थंडी वचे तसा पावसाळ्यात थंड कसले खावचे थंड खावचे ना आणि पानान तापिले आसतले उदक तशी ते हे नासले उदक नावचे म्हळ्यार वैशाखाऱ्यान तंपाय तरी दासवाळा पालो वाट्टून आनी गरजू पेज करून दिताले वय आनी न्हय मात्या दवरचे मागीर न्हावचे आनी कुरण तोटी म्हूण एक मेळटाले ते एक दोन टंपाय न्ही तशें करून परत नाताले आमगेले गांवांत तशें आतां मागीर पावसाळीन तुजी चडावत आमगेले पुरो परब येवचे सादारण आषाढ एकादशी दोनची म्हणून दवरत मागीर नागरपंचमी म्हणल्यार वय पुरती तशी ते परबेक नैवेद्य सादारण एक नमने पावसाळीन तू मेळची तसले याची कसले सस्य याने प्रास पण ताजे हाजेरीचे आमकां चडावत नैवेद्य आसता. आतां थंय पर नागरपंचमी नागरपंचमी आमकां तेजी गांठी हे वेजी भजी करचे मागीर पातोळ करता खिरी शेपी वय वय पातोळ मागीर कसल्याचे उक्करी हे पणस म्हणल्यार ही गरय करताची वय उक्करी आनी पण्ण घालून ना बटेटा उमोण्याची एड करताची डबळ्यान हिंगा उदक घालून वय वय तशी ते करताची पत्रडो ताकाय पण्ण घालून ना वय अशी शिजोवचे ते करचे मागीर वय मुलकीन तू नागरपंचमीक तेंची पुरा सिजयलेल्यांची चड चेपी खिरी पातोळी पत्राडो असलेच पुरे करचेशे. मागीर अष्टमीक न्ही हाका सुत्ता पुनवेक ती परब म्हळ्यार परबची तेन्ना शेवाई रोस खोट्टो सकाळीचे मागीर पत्राडो मागीर फागळा पोडी आनी जीव कडगे पोडी असल पुरा आसतशेले आनी मडगाणी ते या शेवय आनी रोसो ते सूत घालून सूत खावका म्हण सांग तशी नाव्या आतां पुरा आमी शेवया खीर करताची वर्मिसलीचे शेवय करचे उणी तशें सुक्की करतले पुरा तरकारी येता तशी ते पुरे घालून सुक्की करतले. अष्टमीक आळवती करची मागीर चण्या उपकरी मुगा दाळी उसली अशी आनी चिबडा चिब्बाड येवचे सूर्य त्या वेळार चिबडा हरशाळ करतले अशें. मागीर वायणा पुजेक चेप्यो भाजये उपकारी करूं आशिल्ले 5 बग्याचे भाजी तायकिळो तेंडल्या पान आनी सुरणां पान आनी भाजी मागीर तायकिळो अशें 5 नमुने मिनिमम 5 हे 5 भाजी घालून ती चेप्यो भाजी म्हूण एक करूं आशिल्ले. चेप्पी खिरी
पत्र वायना पूजेन वय वय गौरीनं कसं सरली म्हणून ते ते चेपी भाजी म्हणून एक चेपी घरी करू असं मागीर पत्राडो आणि एक दिवस पत्राड केले एक दिवस नाही हक्क आळवती करतल्यांचे चवथीक पत्राड करतल्यांचे आणि पुढे दिवस या आळवती करनासतना दिवस वेंटी आंबट करतल्यांचे ताका करात्यांनी घालून मागीर करात आंबड्याक अशी करता अशी हक्क वायना पुजेक अशे चेपी केरी मागीर फोवां केरी असं पातोळी सुत्ता पण एका सोय भाजून कशी करची आशिल्ली सोय भाजून मासल कोण दवरचे केन्ना मस्त काळा येता ते कोण दवरल्यार जाव केलेले तवळी काणू ताका जीव केडगी बटाटो सुरणो मसिंगा सांगसर घालून एक करबेस संपन्न घालची ताका सुत्ता पण एका सुरू केन्ना कितले काळा कांय जाय कोपरे बाजून नारळ जाल्यार जाता सोय भाजूकाचे हांगा आणि कोथंबरीनी उडदा झाड घालता मिरसांग घालून पिटी करून दवरचे त्याच्या आधी पिट्टी करता त्या वयर त्यान राबले म्हणून त्यानं वायट कितले काळा कांय जायना मागीर ताव कोण दवरल्यार एका 5-6 म्हयने असते एक पंता म्हळ्यार नारळ तो सुकू जाले म्हळ्यार या मसालो कोण दवरच्यो ते काडू जाता ते करचे ते सुद्दां तापोवन जाल्यार परत बने मातशे जीव कडगेनी असता न्हू मसिंगा सांग जीव कडगे ते करचेस ताका तरणी जीव कडेगे आसपड ती बरशी घाल्ला लायट जाता जून जीव कडेगे पशे तरणी जीव कडेगे पडटा न्हू ते तसं तरणी जीव कडेगी जून घाल्यार एक पीठ 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 मस्त जीवन ठेवच्या न्हय म्हळ्यार कुकरान घालून जोका तरणी लायट हय लायट जाता मागीर अष्टम म्हळ्यार आमकां अष्टम येशिल्ले ते घरकडे बामणां ते तेंचेरी ताका चेणो तळ्ळलो मागीर पणकदाय चेण तळ्ळो ते आनी तिब्बत घालका आनी ताजी वयले हें काले काड आनी न्हय मुत्त मात्र सळटा आनी ಸ್ವಲ್ಪ घालून मिठा आमी चिप्स आनी तळणाची तशीची लाय जाता चेण ते अवरे नाक वय तशीच बारीक पीठ म्हणून मागीर मायन तेज करचे मागीर केळ्यांक कचरी मागीर ओंडो तिळाव केळ्यान कचरी करता करचे आसा ಸ್ವಲ್ಪ करचे नैवेद्याक मागीर ते आमगेले कुटुंब सकडी तेलचेरी असचे ते पूजा बटमाम पूजा करून वतरी तेज बेसून करचे ताजे फुडें केळे हरशाळ करचे आमगे ते केळे घालून हरशाळ करताचे ते खावचे मागीर पूजा तर जेवणच ना हेच पण वार आसतना मागीर पोकाला येयलो पंकदाय ते सगळे खावचे मागीर ते प्रसाद पुरे आमगेले कुटुंबाचे म्हळ्यार आमगेले बाप्पा ते सगळे आसता ते तांगे ती परत ओन दिवचे आसा ते ओन दिवन तांगे तांचे हाडचे ते खावचे ते बारीक गंमत आशिल्ली ते मामाने पूजेनी त्यांनी चिप्स केल्यावर आमगेला हांगा चक्कुली करतात चक्कुली पंचकदाई 2 नमुन्यांची पंचकदाई तिळा उंडो तऱ्या उंडो तशी मागीर ते म्हळ्यार 4 जाणां पंचकदाई जावन दिवच्याक गजबज एका कडेन आळवती आळवती करताची आळवती उपास दवरून मागीर रात्रीक ते हरिवासरांनी आसल्यार जेवण करूं ना तशें ते हरिवास त्याची जेवण जेवचे जाता तशें रात्रीचे ते चण्या उपकारी मुगा दाळी उचली आनी ते गोड फोव ते सकड केलेलो आसता तेंचे परत घेवचे आनी हरसाळ आतांनी साधारण ऑक्टोबर हे कमी केला पावसाळीन देतलो आता 2 एक वडापण म्हणून ते वडापण एक फ्रुट्स त्यांना खंयचे लोकल फ्रुट्स मेळटा पळय तेची नैवेद्य करून वडा झाडाचे पान उरता पळय तान तो दिवचे ते वडापण मेळक त्याची प्रसाद म्हणून ना आणि दूध अशें दिवचे उरता आनी श्रावण प्रति आयतार पुजता न्ही वडापण म्हळ्यार वट सावित्री म्हणटात त्यानंतर श्रावणान तो आयतार उरता पळय म्हळ्यार आज अश्वत्थ पान म्हणच्यो तुमी न्ही हाचे गोळी रुका पान गोळी रुका पान ओके वटवृक्ष ते ज्येष्ठ येवचे तो पावस उरता ज्येष्ठ पुन्नव तशी आणि श्रावण आयतार प्रति आयतार पूज काय पण देवाक पान वाडचे तेन्ना बाकी उठू आमगेले जे रांदे उपकरी तो उठू करचे पण एक स्वीट आस पळय ते प्रत्येक आयतार बदली जाता पहिले आयतारा स्थापना म्हणून करता मागीर मुगा दाळी शिजोवन गोड घालून सुके करून
ते एक हजारी थापचे मारी स्थापन केले म्हणून थापिले पहिले आयतार स्थापना कडी मध्ये दोन तुम्ही कसले करीत तुमका घरान प्रीती अशिल्ले खावचे सुकरुंडे हे कसले एक नैवेद्य कर कडेचे आयतारा घारी म्हणून करता बेगीन वांजून ओली मिरसांग आले बी घालून सो ಈಗ ಶ್ರಾವಣ ಪೂಜೆ श्रावण आहे ಪ್ರತಿ ಆಯ್ತು पान वाढचं सा ते पान तू तुक मना येईल तशी करे कुकरी तोय कसले पण स्वीट पडते हे पहिले आणि कडेचे आयतार ठरलेलं असा मग ते दोन आयतार कसले ते सकड घरांत करता की रिवाज असेल घरा साधारण सगळे घरा करताची आता आम्ही पहिली वट्ट आशिल्ले तर सेपरेट झाले बा दोन भाव नंतर मूळ घरा आशिल कडे करता सेपरेट कडे साधारण एक कसले स्वीट गा ना आम्ही तेही जेवणावरचे तसे असते ते पण हॉटेल कोण जेवता हा घरांतलं कोण तो सांग नाही होड किंवा कान मुंजी झालेल्यातलं यजमान जेवता यजमान काही कामा गेला किंवा कदवले मुंजी झालेली चेडवंत सान कोण त्यांनी जेवतात सो तशें तुमका श्रावणांत एक 4 आयतार पूण ते चूडी पूजा आशिल्ली मी ती ते चुडी पूजा चूडी पूजन मेरे पान वाटत पान नैवेद्य का देवा पान दवरचेच आमगे लंग ते तय चवती मात्र दोन्ही पान वाटताचे ते मी तक सಣ್ಣ ಚೆರಡು మన 10 ವರ್ಷ ಬಿತ್ತ ಬೆಳ್ಚೆರಡು ಅನ್ನಂಚಿ ಬೇಸುಕ ಮುಂಜಿ ಜಲ್ಲ ಜೇವ್ಚಾನ ಅಂತ ನೀವನ ಹೊಡ್ಡ ಕುಮಾರಿ ನೇಂಜೆಲ್ಲರಿ ಜೇವ್ಚಾನ आमगेले कपडा वाडप ते वाटे केक युगादिक युगादी कपडा नाजाल्यार सुद्धा पुनवे दीस वय करताच वाड एक दीस श्रावणान तो मावणे सोला तिंगर वय वाडतात ओहो हे एक नवो विषय आयकले मागीर चवथीक कसं तुमगेले हा ते परत चौथीक पण 3 दिवस उरतले पहिले दिवस गौरी कडे गणपती कडे पावचे तर असते पातोळी कडंब तवसळी प्रत्येक असा 3 म्हणा चाकली कोडबाळे मोदक 21 करचे ओड पीठ घालून चेप्पे मोदक ओड मोदक असे ಒಟ್ಟು ನಮ್ಮನ್ನ 21 चढ आयटम जातात ते गणपतीक पाहणारे तुमगे लंगाच्या वती म्हळ्यार प्रत्येक घरांत करता की मालगड्याल घरा मात्र हा मालगड्या घरा मात्र प्रत्येक जण वचून पूजेत म्हळ्यार चौथीक साधारण रांदपी मेळना कारण की तो पहिले कुक जर करता ना जात होडोड गावान तो तांकां जमतानी आपोवन गेलो तो गोंया मुंबई कितलो रांदपी कायम आमगे ते येतले जाल्यार चौथीक मेळना तो 8 दिवस पुढे तयार सुरू जातात चंकली करचे उंड्याचे बाजू आंबे श्रावण संपलं भाद्रपद लागलं मग भितर एक दिवस ते उठून खाण कंद व्हायचे लाड्डू नेवरी ना आम्ही चाकली कोडबाळे त्यानंतर गोड मोदक चेप्पे मोदक आणि वडे ते बी गोड आणि इतले लाडू ಒಟ್ಟು ಕೊಂದರ್ಚೆ मग एक काम चौथी पर काम कमी झालं नंतर बाकीचे ते दिवस आता श्यामला का आता ಒಟ್ಟು आम्ही सुमार विषय उरलेलीची पावसाळी तयारी पावसाळीन तू करची म्हळ्यार कसं आमकां सस्य मेळटा ताजेन कसा करताची म्हळ्यार पावसाळीन तू कसली सीख संकट आयल्यार ताका कसा वखदा म्हळ्यार पावसाळीन तुला परब म्हूण जालें आतां ಒಟ್ಟು एक पावसाळी म्हणलेले आमकां मनान तूं भंय दितगी नाय संतोष दितगी कशी तुमगेल्या अनुभवांत कशी पावसाळी भंय म्हणसला जाल्यार एक लागून पावस येतांची एक मनाची कर दिसता तितली वत आयल्यार चांग आशिल्लें म्हूण दिसता हांव घाल चुकोवचें वय आमगेल्या सकळी येत ना आनी भायर देवच्या एक दिसना न्हू थंडी पडटा पळय तशी पळय तेन्ना हे पावसाळीन तुका ताका कपरो बूक आयलो तसल पुरो हे नाशी तसल कसले मेजर्स कसं घेऊ का तसल कसले अंदाज आसा की वताक घालूं वय वता घाल श्रावणान तू कापड पुरो सुकत घाल का म्हणून आम्ही म्हणटाले श्रावणाची वता इतले कार आशिल्ले वत खंयचेय ना कापड पुरो काणू श्रावणान तू वता घाल का तांतू प्रते देवे हे येता पण कसं की वत म्हणटाचे वय ते वत घालका म्हणटालेच
ते स्वतःच खबर होत ना तू सांगल्यापुढे याद आले स्वाती नक्षत्राचे पावसाळ्यारी ते उदा धरचे आणि आमगेल ताकांत घाल काके कधी स्वाती नक्षत्र पावसाचे उदास पळे भारी करे वाईट जाय नाके आमगेल पोटावच कते अशी पिच जाय ना एक बरे आयदंदावरचे स्वाती नक्षत्र दिवस पावस आयला म्हळ्यारी दावा ताचेर राम जारून आनी पडतले म्हणजे पावसाक बई यायची जारून पडते ना जाल्यार पोवंत खंय तरी पोवंत कितें गे म्हणून बई बाकी ते स्वाती नक्षत्र उदक धर न्हू ताका घालचे आनी बरें अगदी बरें सायंटिफिकली बी म्हणटाच बरें तुमगेल कडेन आसवे तशी ना त्या वैकनी चंद्रिका हांव आयकलें स्वातीचे जाल्यार हांव केदांनी दवरन उद्दा आनी अर्थात व्हॉट्सअपांत मेसेज स्वाती नक्षत्र उद्दा धऱ्याची ते ऐकल्या शिवाय आम्ही करचे ना कोर गो ते आमगाल सुकयता गोतच त्यामुळे तेन्ना आपल्या श्रावणाक चवडी पुजेच्या कापडां काडलेले आसता मागीर तेदान ते तशें सुकोन चर्चा करून सांगले परबे नाशिल्ले कापडां कांजीवर मागीर ते सगळें उंबळू जायना पण हे वता जाल्यार आमगेल सन्नपणार पावस मस्त आशिल्ले तेदान काही तोड आनी बोरनेत की तशी ते एक नमने बाई आसता आशिल्ले आनी आत्ता तसलो पावस आत्ता 2-3 दीस भितर येवन वता तेदान तशें म्हयनो गटल्यान तो पावस येता तशें आमकां मागीर स्कुलाक तशीच 1-2 वर्सां आमकां कसो केला म्हणल्यार स्कुलाक वैशाखा वयली रजा उणी करून ती पावसाडीक दिले कडेर 1 वर्स कसं जालें म्हळ्यार गव्हर्मेंटान पावसाडीक 1 म्हयनो रजा दिले आमकां प्रति वैशाखा वयली उण ना जाल्ले त्या खातीर मागीर वैशाखा वयली रजा दिवची म्हळ्यार गव्हर्मेंटान दिल्यार कशी जालें न्हय म्हण सांगून तशी म्हळ्यार पावसाडीक म्हळ्यार आत्ताच इतले वाहन सौकर्य ना आशिल्लें न्ही खंय की दाखोवन चमकून आनी येता आशिल्लें तशें देखून स्कुलार मागीर ते युनिफॉर्म ओली जेवचे सुकचे ना ते प्रयण आनी निसोन पडचे तांचे प्रभय आसता आशिल्ले आनी गुडगुड मिणचे येता रात्रीचे आनी सकाळ जो करंट वच्चे त्या वेळार आनी सकाळ आमकां चिके भयन येता आशिल्ले तेदान आमकां आमगे ल्हान सांगशिल्लें अर्जुना पार्था बी ते अर्जुनाल ते 12 नांव सांग्याचे तेदान ते भय पुरा वता म्हण तशी ते सांगते आता हंगा आता श्यामलाका तुम्ही केरळ तुम्ही उत्तर कन्नडाचे हंग आमगेली तुळुनाडू म्हणून आसपा हंग एक विशिष्ट एक आचरण आसा तुळू हांगेलमध्ये एक आटिकळंजा म्हणून एक 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 नंबिकते एक आचरण तो घरां घर येवन या आटी म्हयनो म्हळ्यार भयंकर पावसा दिसू मागीर सीक संकट पर येवचे तसले आनी तेदनाचे आमगेले कसले भायर काम कोण खात लोक आसा पळय चिके आजे आमी कसं आमगे घरा काम येता तसं लोकाले घरांनी कसं म्हळ्यार घरा हे कृषी जावन तांकां काम येना आतां घरांत आजी पुराय बेसाय काम जाला आनी माळ म्हळ्यार अट्टा म्हणटा पळय ते झाड वतायत आनी आशिल्लें पुराय धान्य गिन्य पुरा वापरून जाता कसले धान्य येना घरांत खावच्या कसले येना आनी असल पुरा संकटान येयल्यार ते तांची खातीर एक आटिकळंजा म्हळ्यार न्ही घरां घर येवन कसले अनिश्ट असले दूर जावो म्हणून ताणें एक कसं गिहाण शिंपूचे परत तागेले यानी आसा मागीर घराच्यान ताका नारलो तांदूळ तसं गी अशें परत दिवचे पर एक क्रम आसा ते म्हळ्यार लोकली हांगे एक जेवचे एक आचरण ते पावसाळेंत तसं एक आचरण केरळान जो लोकली जावन तांची कसले एक दैव जो दैवाचे बुत्ता कोळ म्हूण करताचे पावसाळेंत तुवें त्या पावसाळी वर्सा एक पंता आनी टायम येता ते करचे आसा नंतर हे म्हाका आजने आर्टिकलांचे तुमी पळय ना गोत ना वय न्ही आमगेले GSB लोकल घराक येता आनी येताच तेन्ना आमी तांकां ते तांदूळ गी नारळ गी कसं गी दिवचे आशिल्ले बिकंड गी कसं जाल्यार ते घेवन तांणी वताचे बुश चंद्रिका पळयलें उडगासस की ते म्हडला सत्य न्ही वय वय येता आसले वय 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 मस्त तितली हे ना म्हळ्यार आमी ते मुडबेळ्ळेन तूं ते चिके क्रिस्तांव मनशाले चिके गांव तशें थंय चिके उणे आशिल्ले ते मुल्केन तेणी आशिल्ले तसं एक लोकल म्हळ्यार जनपदीय एक हे पळय
विश्वासू ನಂಬಿಕೆ ಆಚರಣ तसले एक नवन्या कोरागत जाल्यावर इचे वय वय तसे तुमगे हांगा तसं ऐकल ना पहिले पण ऐकच वय ಜಾನಪದ ಆಚರಣೆ कसलेना ना जाऊ आता श्यामाला कला निमगेले पावसाळी म्हळ्यार कसं मन ಅಂತ कसा विचार येता तशी चंद्रिका कसले पावसाळी उडगासू पावसाळी म्हळ्यार एक एक वेळ ते प्रकृती फुलल्यावर आमकां एक नमुने पावस आयले सत्ता खुशी जेवचे बांयत उदक भरले म्हळ्यार तेदो एक उदकाचे निसकट ते वावटे निसकट पळोवन आशिल्ले पावस येयलो म्हण खुशी जेवचे मागीर ते पणसा फळ खावची खुशी खंडा फळ खावची खुशी ते भाजील बिकंड आनी भाजील कणंग आनी ते सुकोवन दवरलेले कणंग चिंचार खावचे ते उपरांत एक नमुने ते आटयतात पळय ते सकट ती खुशी आतां आमकां ती नांजल्ले म्हूण दिसता आमगे चेडू आमकां ती नांजल्ले म्हूण दिसता तशें जाल्यार ते उवार येताना कोणाले घर पडले ते सकट जाताना बेजारूय जाता तशी एक संमिश्र एक या म्हणी येता वय वय भावन येता वय आणि देखून ती एक नमुने खुशीर वता ती वय म्हळ्यार एक नमुने 5वी साण खंय पण येना ते 5वी किर्लो तसले पुरो सस्य हे पुरो पुळोचे एक आनंद जाता तुमकां कसले म्हणल्यार पावस पण भितर उठ्ठुकणी 5वे जाल्लो होता आनी तो तीन सांगिल्ल्यार दग सहन करू केन्ना एक पटे पावस येतसो जालो तर पहिले 4 दिवस भारी खुश तो पडत उरले रे कर ती छत्री ते काम काय रामनाची करची कर काम बायंक पय उदा भरता ಒಟ್ಟು ಖುಷಿ दिवस जाताचे कडी मात्र तांतो श्रावण येईल तेन्ना ते उठ्ठू फुल हे पातळ काडचे वचका पावस येता आनी पावसाक जाळे राशी झाडां मुळान तशें करून एक एक पटे पावस बी बरेंशें दिसता जाल्यार पावस ना जाल्यार जायना पावसारी आमगेलें जिवन त्यामुळे दोन्ही तिघे सांगितल्यार संमिश्र भावना पावसान भुशा आमी पावसाचे पुराय सादारण हे टच केल्लेशी दिसता म्हाका खंयचेय सांगू बाकी आसल्यार सांगू येता श्यामाला कसले सांगू आसवा पावसाळीचे चंद्रिका एक म्हळ्यार एक आमकां टपला कडी करतलींची आनी एक टपला कडी टपला गोळी लसणे गोळी त्या पराय पावसाळीन तेनी सकड करता आसल्यांची त्या पराय पावसाळ्याचे खाण जेवणाचे एक ती रुची विंगड एक नमुने ते पावस येताना रान्नी परला बेसन वय आमी इंगणार हप्पळ खावचे आनी हपळा किसमोर गणांक बज्जून वयतावचे हपळा किसमोरी करतले तशी ते प्राय एक नमुन्याची विंगडाचे आनी भरलेले घर सकड जनाले आतां ते एक नमुन्याचे पावसाळ येताना भायर पावस काही वच्चा जायना घरां बसताना उपगण जाता उलया म्हळ्यार जेवना कडेर काय ना मोबायल पळोवन बेसू का सन पुराय दिवस अशें आमी फोनार उरला फोनार गुडगुड मिनट येताना फोनार फोन आपण हाक्काची म्हणटाची अशी पुराय जाता तशी वनिता ही वनिता कवयित्री अशा पावसा वयरी मस्त बरो अशा पुरो काही तोंडा येवची जाल्यार सांगू येता ना पण तू म्हणल्यार पावसान तू भायर वच्ची न्ही घरांत वेळ कशी काडचो हे म्हणल्यार लोक नाची तेन्ना हांव बरयल्या पावसा बद्दल पण आतां म्हाका येना तोंडान तू बरोच तशी जाता ते तशें कशा आमी आनी आमगेली भास हांगा अखेर कोरेत म्हूण दिसता बशा आमी एक घरांत बसून परडी मारल्या म्हणटा आमी उलोवंक घेतला आज तुमगे ते कसं खाण कसं जेवण म्हणलें म्हणके पावसाळींत कसं कोर येता म्हणलें श्यामाला कानाय थोडे नवे विचार आमी येदोळता आयकनातील तसले थोडे सांगला तशीची वनितानय सुमार तांचे उत्तर कन्नडाचे नवो विचार बशा श्रावणांत आयतारा देवा पान वाडचे विशय आनी थंयचे तुमगेले ते दोड्डकाय ते पराय नवाळशे कंड हळदी पानाचे पराय चंद्रिकांत तू एक नमने एन्सायक्लोपिडीशी पावसाळी बद्दल
पुरा सांगू का तयारी करून पोशा आमगेल वीक्षकांक भरपूर एक पावसाळीचे बोशा हे हांतू पळयताले आनी तूं प्राय जालेल्यांकय संतोष मेळचे तसले विशय आशिल्लो मागीर आनी सन्नप्राय चेडवांक कोण घेवचे विशय आशिल्लो फुडली पावसाळी कशी आशिल्ली आमगेल मालगाडे कसं तयारी करतालेची कसं तांकां बदल खावची मात्र गोतरी कसं नाही गोत ना कसं कोर येता म्हणलेले तो विशय पुराय आमगेले सन्नप्रायाचे वीक्षकांनी हाजीन कोण घेवच्याक साध्यत आसा तुमी त्या एक जनांनी श्यामलकान तलचेरीचे अनुभव हिणें चंद्रिका मल्ल्या मंगळूरची जाल्यार तिगेल मुल्कीचे समृद्ध अनुभव बाप्पा मालो हे पराय वांटून घेतले तशीची वनिताले उत्तर कन्नडाचे म्हळ्यार कुमटाचे तांतेदेचे सांगलीचे उत्तर कन्नडाचे पावसाळीचे पुरा विचार आमकां सांगील खातीर तुमकां सगळ्यांकय धन्यवाद नमस्कार तशीच आमगेले वीक्षकांकय तुमी येदोळताय हे आमगेले भासा पळयले खातीर तुमकांय धन्यवाद आनी मुखारसून आनीकय उरलेले पावसाळी दीस चंदायरी कसले अवघड अपघात कसले नाशी सुभिक्ष जावन चोन म्हणून आमी पुराय आश करुया नमस्कार नमस्कार.